नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्कोच्या दाबोळे प्रभू वायलेटा कॉलनीतल्या लोकांनी मंत्री माविन गुदिन्होक उदक प्रदूषणाच्या प्रश्नाक लागून दिली भेट. 15 दिसां भितर प्रश्न सुटावो करपाचें मंत्री माविनान दिलें आश्वासन. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयाक काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकारान दिलें आव्हान. भारतीय वेंचणूक आयोगा विरोधात याचिका सादर. ह्या सप्तकात जातली सुनावणी. सगळ्या सुचोवण्यांक पाळो दिवन लयराई जात्रेचें केलां आयोजन. 13-14 लाख मोडून बसयल्यात 92 कॅमेरे. तोंडा सयत सगळ्या भक्तांक मेळटलें दर्शन. अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराची माहिती. विरोधकांनी विधानसभा अधिवेशन परतून आपोवपाचे मागणेचेर बेगोबेग करची कारवाय. राज्यपालाचो सरकाराक निर्देश. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिल्लें राज्यपालाक निवेदन. आयतारा सांजे घडिल्ल्या 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी तिगांक बुडून मरण. खणगणी दर्यादेगेर भाव भयणीक मरण जाल्यार 70 मादय न्हंयत बुडून 20 वर्सांच्या तरणाट्याक मरण. काजूर केप्या गळ्याक पिस्तुलाची गुळी लागून चलयेक आयले जाग्यारूच मरण. इश्टा कडल्यान चुकून फारपेट जाल्ल्याचें येता आयकुपाक. केपें पुलिशेन केल्या अटक. आतां खबरो विस्तारान. वास्कोच्या दाबोळे प्रभू वायलेटा कॉलनीतल्या लोकांनी सोमारा मंत्री माविन गुदिन्होक उदक प्रदूषणाच्या प्रश्नाक लागून भेट दिली. 15 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन मंत्री माविनान दिलां. कॉलनीत जावपी उदका पुरवण ही तरेकवार खात्यांचे निंबून आसता. सगळ्या खात्यां मदीं समन्वय सादपा खातीर SOP तयार जातली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. मजगतीं सरकारान ह्या उदकांत क्लीन चीट दिल्या तरी बोरवेलांतल्यान दूशीत उदक पिवपाच्या उदकांत भरसून घेतात असो सणसणीत आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस हाणें केला. वायलेटा एक व्हडलो इश्यू आसलो. It was a simple issue of one STP not functioning, but it had a snowballing effect on polluting groundwater, on polluting the borewell, on polluting the water which goes to them, potable water for drinking. All those issues were there. And then for some reason there were so many agencies involved that particular coordination which has to happen between department to department in resolving the issue took little time. That's why I said best I call the meeting, I call them also and thresh out whatever is there. There was some little problem perhaps between the builder and the residents themselves because there were other issues as well. But I was able to resolve and make them agree on a common program where everybody, the colony problem of water contamination gets solved. It is a long-term solution and there will not be any sort of pollution in the future. So everybody was satisfied at the end of it all. Within 15 days time, he will set the STP right, and if excess capacity is required, he will even install more additional capacity. थिंगा contaminated water 15 दिसां उपरांत प्रश्नूच येवपा ना इतलें हांव जाणा. It is not one department which is responsible. There are so many departments. Water resources is there, water supply department is there, pollution control board is there, executive engineer is there, panchayat is there. So many, sometimes coordination does not come even though we are a small state. It is an area of one colony and I wanted to resolve it precisely because there have to be certain SOPs that have to be followed in future as well. दुसरे कडेन कितें प्रॉब्लेम जाले हेच आमकां करचें पडटलें आनी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टायमान तें सॉल्व जातलें. जें पळय घरांनी उदक येता तातूंत कोली आनी सगळें फिकल हें पासून मेवलां. तें कित्याक मेवलां? देर इज अ रिजन. कित्याक PWDचें पळय उदक टँकीन येता तातूंत बिल्डर बील आपणाचें साल्वार करपाक बोर इलिगल बोर पळय मारलेली ताणें तें उदक काडटा. तें उदक खंयचें? तें उदक ग्रावंड वॉटर. आनी इतलीं वर्सां ताजी STP फेल जाल्ली. ती STP फेल जाल्या म्हूण सुवेज टॉयलेट उदक सगळें तें जमनीन गेलां आनी तें उदक तूं काडटा आनी उदकाचें पियोवपाच्या टँकीन मिक्स करता. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द करपाचे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक गोंय काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकारान सर्वोच्च न्यायालयाक आव्हान दिलें.
तशेंच भारतीय वेंचणूक आयोगात विरोधात याचिका दाखल केल्या. या सप्तका भितर सुनावणी जातली. गोंय विधानसभेचे अधिवेशन परतून आपोवपाची मागणी आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी अधिवेशनाची मागणी केल्ली. ह्या मागणेक गोंयच्या राज्यपालान सकारात्मक जाप दिली आनी फुडले कारवाय करपा खातीर ही गजाल सरकारा कडेन धाडली. आता सरकार हे विशीं खंयचो निर्णय घेता हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या आदी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जालें. 14 दिसाचें अधिवेशन जें आशिल्लें तें 7 दिसां भितर आटोवन घेवचें पडलें, कारण की फोंड्या पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जाल्ल्या कारणान हें अधिवेशन जें आशिल्लें अर्थसंकल्पीय तें कर्टल करचें पडिल्लें. पूण खुबश्यो मागण्यो, कांय बिलां जी फॉर एग्जाम्पल निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो हांचें एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील, त्याच बरोबर आनी कितें मागण्यो ज्यो आसा त्यो मांडचे खातीर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय तशेंच विरोधी पक्षनेता युरी आलेमाव हांच्यांनी राज्यपालांक मेला वरवीं मागणी केल्ली की अधिवेशन आतां परतून घेवचें म्हणून, कारण की फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जालेलीच आसा म्हणून. आतां अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत बजेट मांडिल्लें आसा. आतां जर परतून जर हे अधिवेशन घेता जाल्यार तितून कितें मुद्दे येतले आनी ते अधिवेशन कितले दिसाचें आसतलें आनी ते कशें घेतले हाचेर आतां सगळ्यांचें लक्ष आसा, कारण की राज्यपालान आतां मेला वरवीं रिप्लाय दिलेलो आसा की तांची जी मागणी आसा म्हणजे अधिवेशन परतें जावचें ह्या खातीर सरकाराक हो प्रस्ताव धाडिल्लो आसा अशें तांच्यांनी मेला वरवीं तांकां आमदार फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी युरी आलेमाव हांकां तांच्यांनी कळीत केलेलें आसा. आतां हें अधिवेशन कशें जातलें, कितले दिसाचें जातलें हाचेर आतां एक सगळ्या गोंयकारांची नजर लागून राविल्ली आसा. कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकर सयत हांव गौरीश बामणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. 21 ते 25 एप्रिल मेरेन जावपी लयराई देवीचे वर्सुकी जात्रेत सरकारान दिल्ले सगळे नेम पाळटले. दोंडा सयत सामान्य भक्तांक देवीचे दर्शन घेवपाक परवानगी आसा, पूण फक्त दोंडा खातीर आशिल्ल्या धार्मीक विधीत हेर लोकांनी वांटो घेवन गर्दी करची न्ही असो उलो देवस्थान कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी केला. सोमारा पणजेत जाल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. ह्या वेळार भास्कर गांवकर, आतिश गांवकार, दयानंद गांवकार, वासुदेव गांवकार, प्रकाश गांवकार आनी हेर हजर आशिल्ले. फाटल्या वर्सा जाल्ल्या दुर्घटनेक लागून अंदू जात्रेक भक्तांक प्रवेश मेळचो ना असो गैरसमज पातळ्ळा, पूण अंदू लेगीत सगळ्या भक्तांक देवीचे दर्शन करपाक मेळटले. फकत दर्शन घेतना कांय नेम पाळचे पडटले. जिल्लोधिकारी कार्यालय, पुलीस, येरादारी, भलायकी खात्यान दिल्ल्या सगळ्या सुचोवण्यांक कार्यकारी मंडळान पाळो दिला. भक्तांक झिगझॅग पद्दतीच्या लायनींतल्यान जात्रेत सोडटले. हे खातीर पुलिसांची नेमणूक जातली. सामान्य भक्तां खातीर तशेंच दोणां खातीर वेगवेगळे मार्ग आसतले. देवस्थान कार्यकारी मंडळान 13 ते 14 लाख म्हणून जात्रे वेळा वाठारांत नदर दवरपा खातीर 92 CCTV कॅमेरा बसयलात अशें तांणी सांगले. दुकानांक लागून रस्ते अरुंद जावचे न्हय हे खातीर अंदू फकत 34 दुकानांकूच परवानगी दिल्या. हातूंतलीं 9 दुकानां होमकुंडाच्या वयल्या भागात आनी 25 दुकानां देवळाच्या फाटल्यान आसतलीं. सरकाराच्या सुचोवण्या प्रमाण आमी बॅरिकेडाचें कामूय सुरू केलां. जात्रे पयलीं हें काम पुराय जातलें. सभा मंडप सोडल्यार हे सुवाती वेळार कसलोच बोवाळ जावचो न्हय हाची जतनाय भक्तांनी घेवची. उत्सव आसा आमचो तो 12:30 आमची चिरा भायर सरता. चिरा मुड्डेर वयता ती. मुड्डेर चिरा गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता तो सादारण 8-8:30 पासून चलता. त्याच्यानंतर मागीर 8:30 देव आमच्या मंदिरात करतात असं करता येता. म्हणजे चिरा मागीर काही धार्मीक विधी आमचे बाकीचे आसता. थळबडणी आसता, आरती आसता, मागीर गाराणे आसता. ते जाल्यानंतर देवीचो कळस आसा पयली तो मुर्डेर वयताना होमखंडात आहा न्हू तो होमखंड प्रज्वलीत करता आनी मागीर ते रातभर म्हणटा तशें मुर्डेर जे मूळ स्थान देवीचें आसा थंयसर स्थानापन जाता. सकाळी पहाटे पुजा जाता तेजी, पूण तेच्या मदीं 12-1:30 एकाच्या दरम्यान 12 उजो घालता, 11:30-12 दरम्यान उजो घालता प्रज्वलीत केला. पूण त्याच्यानंतर जे साधारण 1:30 दरम्यान धोंड वाजपाक कमेस जाता होमखंडांत.
सगळे घर भर वयता म्हणून 4:30-5 जाता आणि 4:30 ते 5 जाले काय ना मागीर कित्याक सगळे करून जाले सोंपल्या नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय ती हमसानांतून वचपाक येता आणि त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता ती तेका पेरणे म्हणटा भरसावणी अशें म्हणटा तेका पेरणे म्हणजे पेरणी आमचो जो देवस्थान सेवेक आसा तो पेरणे म्हणटा म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान करता तेजे सातू भयणीचे आनी भावाचे आणि त्याच्या नंतर देवी आमची हमसानांतून पार जाता आणि त्यानंतर ते तो साधारण पयलींचो कार्यक्रम आसता कितें आसा की ह्या परिस्थितीर ह्या सगळ्या परिस्थितीक पळयतात जर न्ही रस्त्याक आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना तो फाम्यानूय शक्य ना फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या सरावंडींग देवळां जे आसा बॅरिकेडींग केली आसा आणि ते म्हाका 16 इन्स्टॉल करतले 18th ऑफ दीस मंथ म्हणजे एप्रिल पर्यंत ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातले आणि ते झिगझॅग म्हणजे न्यू मॅनेजमेंट केला as per the direction of the government, police department and collector. आणि त्याप्रमाणे ते 2 पार्ट झालेले आहेत 2 पार्ट कुठे झाले एक गणा खातीर आणि एक जनरल पब्लिक आसा पळय डेवोटीज त्यांच्या खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काजूर केपें हांगा आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ले कडेन पिस्तुलाची गुळी लागून तरणाट्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलें. तन्वी घाडी अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव. चलयेच्या इश्टा कडल्यान चुकून पिस्तोलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात केपें पुलिशेन तिचो इश्ट दुबावी श्वेत गावडे हाका अटक केला. फुडलो तपास सुरू आसा. काजूर केप्यां आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ल्या घाडीवाडा सुर्ल वाठारांतल्या तन्वी घाडी ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्या चलयेच्या मानयेक पिस्तुलाची गुळी लागून तिका जाग्यारूच मरण आयलें. आयतारा दनपारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण श्वेत गावडे आनी तन्वी हांच्या साखळेच्या इश्टिणीक काजूर केपें हांगा लग्न करून दिलें. तिच्या घरा ही दोगांय गेल्लीं खंय. त्या इश्टिणीच्या घरा आशिल्ले पिस्तूल दुबावीत श्वेत हाचे कडेन आशिल्ले. तो पिस्तुला वांगडा खेळटालो तेन्ना चुकून ताचे कडेन आशिल्ल्या पिस्तुलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. हे विशींची म्हायती मेळ्ळे उपरांत केपें पुलिशेन दुबावीत श्वेत हाका अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. रॉबोट व्हेकल आसली पेट्रोलिंगा आसली ते सेक्शन येतली एक गाडी तांकां हाडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो. ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान तेका इंजर्ड कोण आसले घेवन येताले हॉस्पिटलान. सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमच्या गाडयेन तेका रॉबोटान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो. हॉस्पिटलान हाडटकीर तेका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो. मागीर विचारपूस केले तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी तेका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाली. त्या इंजरीसान ते एक्सपायर्ड जाले. खंय जालें इन्सिडेंट? हो काजूर जालो इन्सिडंट. ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळे मेळून तेची एकट्याची भयणी घर आसा पळय त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसून ती काम करपा लागून गेल्ली. काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायर आर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे. सो ते फॅमिलीचे ते फायर आर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजे बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें. सद्या डेड जालो. हय डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशन धाडली आसा आनी बाकीचे आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसता चालू आसा. फायर आर्म ते हे भरता ते परत ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना. ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर. आयतारा घडिल्ल्या 2 घडणुकांनी 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. केपेच्या खनगणी दर्यादेगेर बुडून भयण आनी भावाक मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर भिरोंडा सत्तरीत म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. नेमकें कितें घडलें पळया पुरात बातमी. हालीसराक दिसपट्टे बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. केपेच्या खंगणी दर्यादेगेर एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुडचड्या सावन एक फामील खणगणी दर्यादेगेर न्हावपाक आयिल्ली. ह्या वेळार न्हाता न्हाता उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान एकलो 10 वर्साचो भुरगो बुडपाक लागलो. ताका वाटोवपाक ताची भयण गेली पूण तेंय बी बुडपाक लागलें. ताका थळाव्या लोकांनी उदकांतल्यान भायर काडून हॉस्पिटलांत व्हेलें पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयलें. ह्या भाव भयणाच्या मरणाक लागून तांच्या घराब्याक दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. I have no idea about what went on over here. I had just come back from on top after taking a payment. And once I came back over here, the lady was being pulled out of the water. And after looking at her, I wanted to immediately start CPR on her, but already a crowd forming.
So I saw the lifeguard over there. I went and I called him. There were around 50-60 people over here. I said, someone go call the lifeguard. No one was taking initiative. No one went. No one did anything. I ran from here to there. Yeah. Went, I called the lifeguard. After calling the lifeguard back, there were already some 2 nurses over here. They already started CPR. And after coming back, after a few minutes, a lady comes to me and tells me there's another boy in the water. I was having my phone and my wallet with me. I gave that to the boy, my helper over here, and I immediately jumped into the water. And I know where the point might be deep over here, so I went somewhere deep over there, and I found a boy near my legs. I grabbed him, pulled him up, and brought him to shore over here, and then they started CPR on him. So then what happened after? Then they were doing CPR. There's a lot of chaos going on over here. We tried clearing the whole crowd because the nurses were already there. They were actually doing quite well and they knew life-saving techniques. So we stayed away. We just were doing crowd control over here, pushing the crowds away. Very. So then ambulance was killed. The ambulance doesn't reach here in time. The cops also won't reach here in time. So one of the guys always said he would take initiative to take the girl and the boy away In hospital. in the hospital. मजगती भिरोंडा सत्तरीत म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. ह्या तरणाट्याचें नांव रजत काणकोणकार आसून तो गोवा वेल्लाचो आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक भुरग्यांचो पंगड भिरोंडा पिकनिकेक गेल्लो. रजत बुडटा तो पळोवन थळाव्या लोकांनी ताका वाटोवपाचो यत्नूय केलो, पूण तो मेरेन रजताक मरण पाविल्लें. भिरोंडा सत्तरी हांगासर उदकान बुडोवन एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार भिरोंडा सत्तरी हांगासर म्हादय न्हंयच्या पात्रान कांय जाणांचो ग्रूप गोवा वेल्ल्याच्यान पिकनिकेक आयिल्लो आनी जेन्ना सकाळच्या वेळार हे पावले तेन्ना तेंच्यांनी न्हांवपाचो आनंद घेतलो. तशेंच जुवल्या नंतर सुद्दां जे तेंचो ग्रूप आसलो हे न्हाताले आनी तेतून रजत काणकोणकर ह्यो 21 वर्सांचो तरणाटो गोवा वेल्ला हांगातलो ह्यो न्हाता थंय उदकान बुडलो आनी हेजी जेन्ना तेका ते थळावे लोक आसलेले तेंच्यांनी तेका काडपाचो प्रयत्न केलो पूण तो तेच्या हाता लागूना. जे म्हादय न्हंयचें पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी ताका लागून हांगासर खुबशी दुर्घटना जाल्ली आसा. हे वेळार वाळपी अग्निशमक दलाक हेजी म्हायती दिल्या नंतर जवानान थंय तातडीन वचून ताका काडपाचो यत्न केलो. मात एकूण 1.5 तासाच्या प्रयत्नान जो रजत काणकोणकराची जी बॉडी आसा ही तेंच्या हाताक लागली आनी ताका वयर काडल्या नंतर पयलीं तेंच्यांनी वाळपी आरोग्य केंद्रांत ताका हाडलें. तेजे मागीर GMCन फुडल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर ती बॉडी व्हेलेली आसा. जो भिरोंडा सत्तरी हांगासर जी म्हादय जी पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी हेज्या पयलीं खुबशी दुर्घटना जाल्ली आसा. काल परत असो एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी चिंता व्यक्त केली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय उदरगत महामंडळान कांपाल पणजे 3 दीस काजू फेस्ताचे 4थे आवृत्ती आयोजन केल्ले. राज्यांतल्या काजू उद्देगाक चालन दिवपा खातीर आनी थळाव्या शेतकारांक जागतीक थळाचेर वळख मेळोवन दिवपा खातीर हे काजू फेस्त आयोजीत केल्ले. हो महोत्सव फक्त मनरिजवणे खातीर न्हय तर काजू उत्पादक, प्रक्रिया उद्देग आनी गटाक सशक्त करपा खातीर एक प्रभावी मंच थारता. 10, 11 आनी 12 एप्रिल अशे 3 दीस काजू फेस्त दबाज्यान जाले. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकल फूड्स कंपनीची पळोवणी करपाक आयिल्ले पंचायत सचिव आनी कागाळदारांक कंपनीच्या धनयान भितर घेतले ना. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करची मात कागाळदारांक भितर घेवचो ना अशी भुमिका कंपनीच्या धनयान घेतली. देखून पळोवणी करपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कंपनी आड FIR नोंद करतले म्हण पंचायत सचिवान सांगिल्ल्याचें कळटा.
मोले पळसकट्टा पार्सेकल फूड्स कंपनी आड थळाव्यांचे 11 दीस जाले आंदोलन सुरूच आसा. सोमारा थळावी पंचायत तशेंच कागाळदार पार्सेकल फूड्स कंपनीची पळोवणी करपाचे आशिल्ले, मात कंपनीच्या धन्यान तांकां पळोवणी करपाक आडायले. सरकारी अधिकारी आसा ताका भितर वचून पळोवणी करपाक परवानगी दिता, पूण कागाळदारांक भितर घेना अशी भूमिका धन्यान घेतली. मात पळोवणी करपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कंपनी आड FIR नोंद करतले म्हण पंचायत सचिवान सांगिल्ल्याचे कळटा. कॉपी टू केल्ले आसा कशी रिटर्न दी म्हणटा तशें कशें दिवपाक शकता. ऑलरेडी कॉपीचेर नांवां मेन्शन करून तुमी ताका दिला. आता तुमचे एक्शन कितें आसा मुखार? आता आम्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस करून सांगला न्ही तेजेर FIR घाल म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हें केलां म्हणटना म्हणजे सायड इन्स्पेक्शन करपा खातीर म्हणजे जे कंप्लेनंट आसा पळय तांकां तो अलाउड करिना. ओके म्हणजे आतां तुमी FIR आमी FIR करतले. आतां आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेलेली ते आमकां एलाव करून ना. 2 कोण कंप्लेंटर आसा तांकां तो भितर एलाव करिना. हे कितें तरी हेतून दिसता न्ही आमकां फॉल्ट. मग तो कायद्यान आसा न्ही जाल्यार आमकां भितर घेवपाक जाय. तेणी कंप्लेन कोण ज्यो पंचायतीन दिता न्ही ताका घेवपाकूच जाय न्ही. तेणी कित्याक करिना तो? हे म्हाका आमकां हे गांवाक न्ही कळपाक जाय तेचे त्रास. म्हटल्यार आमी सांगीत आसा तो स्मेल कितें करता न्ही सामकें आमकां जेवपाक जायना. इतले उलटी सुद्दां जाता. राती फूल तेचो प्लांट चालू आशिल्लो. राती बसून चालू. यस राती सुद्दां आशिल्लो तेचो. इन्स्पेक्शन कशें आशिल्लें, डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान व्हिडिओ हे केले मार्क केल्ले. तांच्यांनी तशें इन्स्पेक्शन म्हूण केल्लें लोकांक कंप्लेनाक घेवपाक तेंच्यांनी कांयच दिवना. तशेंच तेंच्यांनी व्हिडिओंतल्यान मागीर व्हिडिओन मार्क करून ती पंचायतीक दिली. तांच्यांनी तशें थंय कांय मेन्शन केलें कंप्लेनाक घेवपाचें म्हणून. पूण पंचायतीन ती मागीर बरयली कंप्लेनंटाक 2 कंप्लेनंट येतले. आतां तेजी पंचायतीक सेक्रेटरीक सांगलें तुमी बरोवन दिया आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून. हांव घेता म्हणून ते रेडी ना. व्हिडिओ घेताले व्हिडिओ रेडी ना. हांव घेना म्हणून हांव सांगून ना. डिपार्टमेंटा हांवें सांगलें तुमी एनी टायम हे करा. ते लोक कोण ऑलरेडी ते मॉब तांकां आतां येतले फाल्यां सकाळीं कितें मोडतोड करतली कोण जिम्मेदारी घेतले म्हणून सांगलें. PIक सांगलें PI तूं जिम्मेदारी घेता जाल्यार हांव म्हणलें सोडटा. PI म्हणटा आपूण घेना जिम्मेदारी. ते आता तांकां कशें खबर हांगा भितर कितें इलिगल आसा तें तांकां कशें कळ्ळें? ते कशें सांगता इलिगल म्हणून? ते पळोवन मागीर सांगताले इलिगल म्हणून. तांकां जर खबरूच ना कितें आसा म्हणून ते कंप्लेनर जर भितर येवकूच ना ते कशें सांगू शकता आमचें इलिगल म्हणून? दिला आनी सगळें आसा न्ही जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका पंचायतीन बंद करचें न्ही. सगळें आमचे कडेन आसा. चड ना म्हणटा जाल्यार पंचायतीन म्हाका बंद करचें न्ही. हांव बंद करपा रेडी आसा. पंचायतीन करचें डिपार्टमेंटान बाकीचे कोण आसा तेंच्यांनी करचें. लोकांक कोणें कायदो दिला हें करपाक? पंचायतीन लोकांक हें केल्या गुंडा दवरल्या. पंचायत म्हणटा तुका खंय फक्त फूड प्रोसेसिंग मागीर करून तांकां बंद ते कित्याक करना तर अशें जर ते म्हणटा. आयज पंचायतीन हांगा इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. पंचायत आनी कंप्लेनर इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. पूण आयज इन्स्पेक्शनाक बिडवतल्यान हांगा गांवचो आयिल्लो जो JE आहा तो आयिल्लो आनी इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. पूण इन्स्पेक्शनाक जी मेन गेट आसा ते मेन गेटीरूच पार्सेकर जो आसा मालक तेणी हांगा तांकां आडोवन दवरिल्ले. ते म्हणटा आमी गोवोरमेंट जे आसा तांकां सगळ्यांक ऑथॉरिटी दिता पूण जे हे आसा कंप्लेनर आसा तांकां दोगांकूय आपूण भितर घेयना. भितर घेता तुमी व्हिडिओ कडल्यान बरोवन हाडना कोणा कडल्यान बरोवन हाडा अशें तो म्हणटा. पूण आतां ह्या संदर्भांत सेक्रेटरी बी कोणाक भितर घेतलें ना आनी कोणूच गेले ना. आतां सद्या सेक्रेटरी जे आमी विचारले त्या सेक्रेटरी आमी तेंचेर FIR घालता. मोठ्या प्रमाणान हांगा पुलीस फोर्स आसा. पुलीस फोर्स आसून सुद्दां हांगा कांय सेक्रेटरी सुद्दां भितर गेलो ना. कंप्लेनराक गेला म्हणून तोय भितर गेले ना. हें आतां आंदोलन हांगा तीव्र जावपाची शक्यता आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांतले सगळे खणकाम हे कंत्राटी तत्वाचेर दिवपाचे सरकार आनी खणवाल्याचो यत्न आसून जो मेरेन गोंयांत पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स खणवाले आसात तो मेरेन गोंयांत खणकामगार बेकारूच उरतले अशें पुती गांवकर सांगता. गोंयांत कामगाराक कंत्राटी तत्वाचेर कामाक घेवंक शकना असो कायदो आसा. ह्या विशींचें निवेदन जिल्लोधिकाऱ्याक दिलां. डिंगणे सुर्ला हांगच्या कामगाराक बेकायदेशीर पद्दतीन सेसा रिसोर्सीस ह्या कंपनी कडेन भायर काडले. ताका परतून कामार घेवपा खातीर सरकारान कंपनीचेर दबाव घालचो म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ल्याचे कामगार फुडारी पुती गांवकर हांणी सांगलें. आज जी मिटींग आपयली ती सेजार रिसोर्साचो वोट ऑक्शन केल्लो
शेजारी सुसान घेतला आणि आमचे जे शेजारी सुसान इलिगली रिटेन केल्ले कामगार आसात 84 तांकां तेंच्यांनी घेवंक म्हणून आमी आमच्या कामगारांनी एज्युटेशन्स केल्ले सुरू केल्ले ते आणि जो पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी तो वयर आमकां रिएम्प्लॉयमेंट पयलीं करपाक जाय जाल्यारच आमी तो वयर पळोवपाक दितले दिवपाचें ना अशें आमचो स्टँड घेतलो त्या प्रमाणे CM कडेन आज भेट जालें आमी ताका रिप्रेजेंटेशन डिटेल दिलें कित्याक कशें डिटेल आसा आमचें म्हणणें कितें आसा आज शेजारच्यो कितल्यो मायनी चलतात आणि ज्या पद्दतीन जो न्यू लेबर कोड हाडला त्या लेबर कोडान कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा कोर एक्टिविटी मायनींग एक्टिविटीज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर तूं एंगेज करूं शकना पूण गोंयांत सध्या जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या मायनींनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सुरू केल्लो आसा हेजेर कलेक्टराकाय आमी रिप्रेजेंट दिल्या यू आर द ऑथॉरिटी अंडर द लॉ की जो पर्यंत हे कोर एक्टिविटी स्टॉप जायना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एम्प्लॉय करपाचें स्टॉप जायना तो पर्यंत आमच्या गोंयचे जे लोक कामगार आसात गोंयचे मायन वर्कर्स जे रिट्रेन जाल्ले आसात ताका केन्नाच जॉब मेळचो ना कारण कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा तो चडसो ओरिसा आणि बाकीचे छत्तीसगड आणि बाकीचे भायले स्टेट आसात तेंचो येता आमी ताचे हांवें ताका डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आणि आमचे रिट्रेनमेंट इलिगल कशें आसा आमी कंटेम्प्ट एप्लिकेशन हायकोर्टान कशें फायल केल्लें आसा तेजें हियरींग कितें आसा हें सगळें ताका सबमीट केल्लें आसा जर भायले मायन्स ओनर येयले GSW आणि कोण व्हडले जे आसात ते जर येयले जाल्यार गोंयच्या कामगारांक वतात लागले गोंयचे लोक जे आसात तांकां कांय बेनिफीट मेळचें ना आणि फक्त जे कोण मेन कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा विच इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स हांव क्लियरली वॉट्स बीन इंट्रोड्यूस की जे पॉलिटिकली हे जे कोण आसात पॉलिटिकल प्रेशर आसलेले कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेच कॉन्ट्रॅक्टर हांगा मायनी चलयतले आणि जे कोण बावडे खरोच जॉब मेळपाक जाय कोर एक्टिविटी ज्यो आसा तातूंत एबोल्युशन सरकारान केल्लें आसा तें इम्प्लिमेंट जावचें आणि तें इम्प्लिमेंट करचें अशें एक CMक हांवें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा जालेली फाटले फावटी आमकां हांगासर मिटींग जाली तेन्ना सो आयज तेणी त्या विशयाचेर कांयच उलोवना खंय व्हरतलो म्हणून ते आमी सांगूंक शकता अशें म्हणटा ते आमी सांगूंक शकता खंय व्हरपाचो तो आयज तेणी येवं शब्द उलयलो आमी आतां कितें करपाचें आमकां कांय कळना ते आशेर आमी रावल्ले कित्याक SBP व्हरतलो आनी थंय तरी आमकां काम मेळटलें म्हणून ते आशेर आमी रावल्ले सो SBP व्हरात जाल्यार ताका आयज हांवें रिक्वायरमेंट वाडलेली 124 लोक थंय कामाक लागता सो SBP गेले जाल्यार आमी लागूनूय ते पयलींचे काडलेले आहा SBPचे ते लागूनूय आनीक थंय स्टाफ जाय पडटलो सो आमी आजुनूय रिक्वेस्ट करतात CM सराक तो SBPक हें व्हरचो माल व्हरचो आनी आमकां कशें तें काम दिवचें नाजाल्यार आमचे ह्या आमी आहा त्या निर्णयाचेर ठाम आसतले आमकां भितर उडयलें जाल्यार चलता आमकां भितर उडोवन आमच्या भुरग्यांक शिक्षण दी आमकां 2 टायम जेवण दिलें काय जालें कपडे आमचे अजून आसा ते पर्यंत घालता मागीर चिंता तेन्ना आमकां दिया गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV